आयज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक सगळे एकठांय जाले. काल पेपराचेर येयलां म्हणजे बारीक बोटी आसा तांकां बॅन पिरियडाक देखून फिशींग करून दिवचें म्हणून आयज ते पेपराचेर घाल तेणें सांगचें हे बारीक बोटकार कित्या वरवीं काबार जाले. आयज 2016 LED चालू आसल्यो आनी तेन्ना सगळे आमी रस्त्यार येवन थंय कायदो जाल्लो गोंयांत जालो पयलो आनी 2017 सेंट्रलाक जालो. त्या दिसा पासून आयज मेरेन ते LED लायट्यो चालू आहाय. 19 तारखेर फिशरी मिनिस्टर येयल्लो दिल्लीचो आनी ते दीस पेपराचेर येयल्लें LED लायट्यो चालू आहाय म्हणून आनी सगळो फोटो येयल्लो LED लायटीचो. आयज ह्यो धाकली बोट काबार जावपाक कारण म्हणल्यार LED लायटी लागून आनी ते सांगता ते खातीर बॅन पिरियडा देखून फिशींग करून दिवचें म्हणून ते कांयच आनी कित्याक जाय. आमगे धंदे आहाय ते देखून आमी बंद करताय आनी तुमी आख्खो वर्सूय तुमगे बोट चलय बॅन पिरियडान कित्याक दवरूंक जाय. तुमचे पोट आनी आमकां ते थोडे दिसां कितें मेवता कित्याक आमकां सुप्रीम कोर्टान 9.9 वर्सूय उजार करपाक परवानगी मेळिल्लो आनी ताजे वरवीं त्या पावसा सिजनाक आमकां कितें मेवता तेवूय तर तुमी हे बोट चालू करून आमच्या पोटाची आड येवपाक करताय जाल्यार आमगे धंदेय तुमी चलोय आनी आमी सुशेगाद घराक बसताय. कित्याक आमी उपाचे पडले जाता हितून आनी तुमी वर्सूय जोडपाचें कित्याक आमी पावसान गिमाक जावं तुमी पावसा येवन एक दिसा सुंगट मारताय ते एक रावंडाक आमकोड्या आख्खे सिजना मारूंक जायना. ते बोटींनी बोट पळय तूं सुंगट मारता एक रांपणीकूं आमको सिजना देखून तितले मारूंक जायना आनी तरी आसून तुमकां आजून आस हे संवसारान पयस हूंय घेवन वचपा नाय मनीसपण घेवन वचपाचें मनशां सांबाळाय. आमी तशें तुमी आमकां जियेपा दियाय. आतां आमी पळयलेलें आसा फाटले कांय वर्सान हो मन्सून बॅन पळय आसा हो सारको इम्प्लिमेंट जावंक ना. कित्याक थोडे जाण फिशींग करता आनी सुशेगाद 2-3 दिसांनी मन्सून बॅन चालू आसुनूय हे परत तोडेक पावता. आतां हांव मागता फिशरीज डायरेक्टराक ताबडतोब जे पळय बोटी पळय भायर आहा ते पयले जेटीचेर आपयचे आनी हे फिशींग बॅन हो स्ट्रिक्टली लागू करचो. कित्याक आयज आमी पळयलेलें आसा की दर्यान अनलिमिटेड इलिगलिटी चलता. सगळे बॅन फिशींग गियर्स आहा ते चलता. भायले बोटयो येवनूय आमचे टॅरिटोरियल वॉटरान येवन तेय फिशींग करता पूण डिपार्टमेंट हो निगलेलो आसा. आतां आमी डिपार्टमेंटाक वॉर्निंग करता की जोरी भायले बोट आमचे उदकान येवन नुस्तें मारपाक लागले आमी हे बोटयो बुडयतले. कित्याक फाटल्या 2-3 वर्सांनी आमी हे मालपे बोट दवरून डिपार्टमेंटाक दिलेले आसा आनी डिपार्टमेंटान हे बोटयो सोडलेले आसा. म्हळ्यार हेजे क्लियर कळटा की डिपार्टमेंट आनी भायले बोट कडेन नॅक्सस आहा म्हणून. आनी हांव फिशरीज मिनिस्टराक मागता की आमचो डायरेक्टर पळय आसा आमकां फूल टायम दी. कित्याक हो डायरेक्टर पळय आसा तेका चार्ज जो आसा पोल्युशन बोर्डाचोय आसा आनी फिशरीज डिपार्टमेंटाचोय आसा. म्हाका दिसता ह्या डायरेक्टराक फिशरमॅनाचे चिंतपाचे टायमूच ना. कित्याक हे पळय 1 वर्सान पळय इलिगलिटी जाल्या हे म्हाका दिसता हे पीक इलिगलिटीज जाय थंय चल्लेले आसा. हो डिपार्टमेंट फिशरमॅनाचो हो डिपार्टमेंट फिश फार्मराचो न्हू, एक्वा कल्चराचो न्हू, केज फिशिंगाचो न्हू,
सो हांव डिपार्टमेंटाक हांव फिशरीज मिनिस्टर आनी गोंयचे सीएमाक विनंती करता की आमकां फूल टायम डायरेक्टर दिवचो, कित्याक आमचे जायते लॉंग पेंडींग डिमांड्स आहा. जो कायदो गोंयांत पयलो येयलोलो तो आयज कायदो कांय इम्प्लिमेंट जायना आनी आयज बारीक नुस्तेकार पळय आसा हे काबार जायत वयता. आयज खूब बोटकारूच म्हणटा की बारीक नुस्तेकार काबार जाता आनी आमी सरकाराक मागता की 60 days पळय फिशींग बॅन आसा ती 90 days तरी करची. हांव गोंयच्या सरकाराक मागता, कित्याक आयज नुस्त्याची पीक पळय देंवत आहा आनी आमी स्लोली बारीक नुस्तेकार काबार जातले, कित्याक एक सायड आमचो मरीन रिसोर्स काबार जाता, दुसरे सायड मेगा प्रोजेक्ट कोस्टल एरियान येवन थिंगाय आमी डिस्प्लेस जाता. आनी जे पळय लीन पिरियड आसा, जो बॅन पिरियड आसा, जशें दुसरी स्टेटी कर्नाटका, महाराष्ट्रा, वेस्ट बेंगॉलाक लीन पिरियडाक मंथली हे दिता, कंपेन्सेशन दिता, तोय आमकां दिवचो म्हण हांव सरकाराक मागता, कित्याक बारीक नुस्तेकारांक, बारीक लोकांक त्रास जाता ह्या मॉन्सून पिरियडाक सर्वायव जावपाक.